तुमकांय जाय हेनी विड्रॉ केलें अशें कित्याक इज अ सिनियर सिटीजन. हय आमकांय दिसतालें की MLA बाबान हांगा येवचो आनी तेका तो आमचें आयकना. प्रेमानंद पै बसला तो सिनियर सिटीजन आनी तो एक सरपंच आमचें आयकना. म्हाकाय हांवें मॅसेज धाडली थ्रू विली की आमचो MLA हांगा येवन ताका रिक्वेस्ट करून पळोवचा कित्याक फाल्यां तेजें कितें बरें वायट जालें जाल्यार आमकां प्रेमानंद ना आनी तांकां ना जातलो. आनी हांकां पळय पंचायतीन कोण भितर बसलेले आहा तांकां आमचे सारके जर गेले जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना तांकां कित्याक तांकां फक्त पयशे. आतां लास्ट घटकेचेर हो भुतानी प्रोजेक्ट येयल्लो आसा. आमी ते रॉंग आसा म्हणून पंचायतीन लायसन्स हें इशू केल्लें तें रॉंग आसा म्हणून तांकां शोकॉज नोटीस इशू केल्ली न्हू. आनी तेणें बरोबर 7 दिवसांनी रिप्लाय दिली. आतां रिप्लायान ते सांगता की बाबा आमचे कडेन अंडर 17 ही चीफ टावन प्लॅनराची आमचे कडेन परमिशन ना, वॉटर डिपार्टमेंटाची परमिशन ना, आमचे कडेन एनवायरमेंट क्लियरन्स ना, आमचे कडेन रस्तो ना, आमचे कडेन फ्लायींग झोनाची ना. म्हळ्यार ही सगळी परमिशन नासतना पंचायतीन दिल्ली जालें ना ताका ते स्वता सांगता आतां. आनी पंचायतीन आतां फक्त कितें करपा जाय जशें पंचायतीन सांगलां हे डेरिक वालीस डेप्युटी सरपंचान सांगलां की बाबा आमी 7 दिसां भितर ना जाल्यार रिवोक करतले ते रिवोक करपाचें. ही प्रेमानंदाचेर आयज परिस्थिती पळय येयल्या ती येवपाना. पूण हे कित्याक इतलो हट्ट धरून आसा काय ते गजनी पिक्चरान ते आमीर खानाचे तकलेर पळय कितें मारलें तशें बीन कितें जालें जाल्यार खबर ना. तेंचेर कितें तरी कोणें तकलेर घातलां आनी ते विसरले आतां कितें. ताका लागून आतां आमी MLA आयज आपयल्लो बाबा तूं तरी ताका रिक्वेस्ट कर. हो सिनियर सिटीजन हेका प्रेशर आयज 200 आसा आमी चॅक केला आतां. लोवर तेजो 100+ आसा. तेजो जर कितें हार्ट अटॅक येयलो आनी कितें येयलो कितें जालें ताका बरें वायट जाल्यार कोणाक आमकां हेंकां कांय पडलेलें ना भितर कितें. ताका लागून आयज MLA ताका आमचो ऑनरेबल MLA ताका रिक्वेस्ट करता. आतां पळोवया तो आयकत जाल्यार. ना आयकना जाल्यार हितून मोविनूय तितलोच सामील आसतलो कित्याक मोविन ही पंचायत मोविनाची. मोविनान काल तांकां बसयलेले खंय. आतां ते मोविनान तांकां सांगपा जाय आशिल्लें. आनी हो पळय डेरिक वालीस आसा गिरीश पिल्लेन माळ काडल्या आनी डेरिक वालीसा घातल्या. गिरीश पिल्ले कोण रायट हँड मोविनाचो आनी डेरिक कोण मोविन तेजो गॉडफादर कुपारीचो चेडो. सो मोविनान ताका सांगपा नाका बरें तूं आपलो मरे म्हणून गॉडफादर आपूण तुजो मागीर ते कर मरे म्हणून कित्याक आनी तितून कांय उरोना. हे भुतानी कांय उरोना. रिप्लायन कांयच ना. आतां हांव तें कॉपी MLAकय दिता आनी MLAनी ताका मुखार उलोवनी आमच्या सरकाराकय सांगोनी कित्याक सरकाराचो घटक आसा MLA. अगेन थँक्यू म्हणून सोदता आमच्या प्रेमानंद बाबाक कित्याक तांणी ते डिसिजन फायनली उलोवन सांगून आमी ताका पूश केलो आशिल्लें नाका म्हणून हे पळय. आनी आतां ताका कालूय पसून ताका सांगलोलें पयलीं सांगलो ताका बाबा पूर रे चल या घरा. पूण तो केसो आयकना जालो. मागीर हांव आनी तुलसीदास आनी आमी डिसायड केलें की एक्शन घेवपा तेजेर ताका हेल्प करपा ताका लागून. सो आमी MLA सांगलें. MLA येयलो मागसले MLA ताका आयकतलो म्हण आनी तो ताका आयकतो म्हणून आनी जातलें म्हण आमचें काम मुखार. पूण आतां हें सगळें जावपा लागून कोण खबरीकाद आमची पंचायत एक आमची पंचायतीन रायट डिसिजन केल्लोलें. आमची पंचायतीन जें आमकां सांगलोलें आमी गांवच्या लोकां बरोबर हाय म्हणून न्हू ते उतर तेणें धरलो जाल्यार न्हू आयज हें परिस्थिती जावपाची न्हू आसलोली. सो एंटायर ब्लेम वयता न्हू हे पंचायतीचेर वयता आनी पंचायती मिनिस्टराचेर वयता. तेच पाटी हांवें जायत पाटी सांगलां मोविन गुडिनो बसून सांगलोलें उलयता हांव मोविना विशीं. आतां तो पंचायत मिनिस्टर ओके ताका सगळें खबर आहा. तो सगळें वचून सगळें चोयता. ड्युरींग द असेंब्ली इलेक्शन बसून तो सगळें चोयतालो. तेणें बसून गेम चोयला जे CM आनी राणे हेटा ते एकामेकाक बॉल पास करता तेंय चोयलें तेणें. एक सांगोन बसून सगळें दाखोवन बसून इन्फॉर्मेशन दिवन बसून तो स्टील हे पंचायतीन मिसगायड करता जालें तशें आनी सगळें सांगलें जाल्यार हें रॉंग जालें. आनी आतां सद्या गव्हर्मेंट केस चलता न्हू इट इज टोटली अनएथिकल. इट टोटली रॉंग जालां गव्हर्मेंट चलोवपाचें. आय थिंक इफ गव्हर्मेंट कॅनॉट टेक केअर ऑफ हीज पीपल न्हू द गव्हर्मेंट इज नॉट अ गव्हर्मेंट. पंच मेंबर आमी आतां दुसऱ्या दीस कंप्लीट जावपा येता. आमचो प्रेमानंद बाब एक्स सरपंच हे हंगर स्ट्रायकर आसा आनी आमी राती सान 2 वरां बसून हांव तेजे बार आसलो MLA 1.5 वर बसून आसलो रातचे. ताका आमी राती सान विड्रॉ कर म्हणटा पूण तो कितें म्हणटा पंचायतीन मिसलीड केला लोकांक गांवच्या लोकांक तशें गोंयच्या लोकांक की तेणी सांगलें शोकॉज नोटीस धाडून 7 दिसां भितर ती रिवोक करता म्हूण. आनी पयर लोकांक 4 वरां मिटिंगेक बसयले तरी डिसिजन घेवना. आनी हो प्रोजेक्ट खूंय येता हे सांकवाडेन येता कोणाचे वाड्यार येता. हो जो पयर डेप्युटी सरपंच जाला जो वालीस म्हणटाय तो ताजे वाड्यार येता. आयज तेका तरी तो होरें गोंयकार आनी होरें गांवकार जाल्यार तेणें तेजी एजीची पूण कदर करची. तेजे जे तेका दुयेंस आसा तेजी दखल घेवची. आयज तो BP पेशंट आसा सिनियर सिटीजन आसा
एक प्रोजेक्ट हाडपाक एक मनशाची लायफ तुमी धोक्यार घालता जाल्यार हांव त्या एका म्हणटा वालिसाक म्हणटा ते रिवोक करचे तुवें जाता ते भाशेन फाल्यांच्या दिसा एक दिसा भितर तूं आमकां नोटीस धाड फाल्यां म्हणल्यार आमी ते रिवोक करया जशें MLAन सांगला ते भाशेन आनी सपोज तुमी तर ते रिवोक करना आनी तेका कितें जालें जाल्यार हाका जिम्मेदार आमचो डेप्युटी सरपंच जो आतां पयर जाला तो वालीस आसतलो कित्याक तेच्याच वाड्यार तो प्रोजेक्ट येता आनी तो प्रोजेक्ट तरी रिवोक जायना गांवचो लोक ओगी रावपाना. आनंद नायक तेन्ना हे जे पंचायतीचे जे वेव्हार चलता ते सारकेच तर लोकांक देख घेवपा सारके न्हू. हे असलो पंचायतीचो वेव्हार पळोवन जे कोण बरे मनीस सुद्दां हेच्या फुडें पंचायतीन पांय दवरपाक सोदचे ना कित्याक ही देख एकदम बरी ना. जे मनीस गांवचे पासत जर कांय करूं शकना त्या आनी कोणाचे पासत कितें करूं शकतले तें म्हाका समजना. हे फक्त आपले स्वता पासत करूं शकता आनी जो एक जाणटो बुजूर्ग हांगा आपले गांव राखपा खातीर उपोशण करता तेजेर सुद्दां आतां आड नदर करूं लागल्या. तेजी विचारपूस करिना. आमचो गांवचो MLA तो आतां काल पयर साकून तेजे फाटल्यान आसा बाबा तूं उपोशण सोड तरी तो आपले जिद्दीर आसा. जो मेरेन भुतांनी वयचो ना तो मेरेन तो आपूण तसोच बसतलो म्हणटा. बाबा आमी सांगले बरे भशेन सोड 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 तो म्हणटा कसो सोडपा रेडी जायना तरी पूण पळया फाल्यां सुद्दां तो सोडटा जाल्यार आनी फाल्यां परत सुद्दां हे रिवोक करता जाल्यार म्हणजे भुतानी प्रोजेक्ट जो आसा तो कॅन्सील करता पळया ना जाल्यार आख्या गोंयच्या लोकांक आमी एकठांय करून आमी सगळे हांगा हाडटले आनी पंचायतीन प्रेशर घालतले. वयत संदेश एका CMाक आनी गोंयची लोकां आनी आमी रियली अपसेट हें जाता तें चोयन म्हणटा आमकां कोण हें रिवोट कोन्ना हे भाशेन जाता एक आन्सर दिना परत आमी परत पंचायतीन येताय हे भाशेन आमच्या गांवांत केन्ना जाय नासलोलें हे भाशेन पंचायतीन येवपाक गरज नासलोली. पूण आतां हे जेन्नासून हे मेगा प्रोजेक्ट येवपाक लागले लोक सगळे अपसेट जाता. आमच्या गांवाची डेव्हलपा नांवान डिस्ट्रक्शन जाता. सगळे फॉरेस्ट आमगे डिस्ट्रॉय कोत्ता सगळे ऑर्चर्ड लँड्स आख्खे डिस्ट्रॉय करून हे सांकवाड्यान इतलो पेज हाडला आमच्या गांवचेर एक धाकटे गांवान सारकें इतलो पेज हाडून सारको ऑलमोस्ट लायक द होल विलेज इज डिस्ट्रॉयड. आतां इलें कितें उरलो आहा तें आमच्या गांवान आमचो गोंयकार लोक रावता थिंगाय आतां येदो व्हडलो भुतानीच प्रोजेक्ट येता. इट इज वन ऑफ द बिगस्ट प्रोजेक्ट इन गोवा with around 700 swimming pools and 700 residential accommodation units. So you can imagine how it is going to be. म्हणजे म्हणणे म्हणलें कितें म्हाका हांव एक रिक्वेस्ट करता जाल्यार तेणें एक आयचे विड्रॉ करचें की हांव जाणा आमच्या गांवांनी जायतो त्रास जाल्ल्या इतल्यो एक म्हाका दिसता आख्खे गोंय आनी इंडिया भायर पावलो आसा हो इतलो व्हडलो इशू जो भुतानी लागून आनी तो आयज बाबा तो आमचो एक सरपंच सांकवाडीचो आनी आयज तो हांगा स्ट्रायकार बसलेलो आसा. म्हजो एक रिक्वेस्ट ताका जाता जाल्यार ताणें आयज विड्रॉ करचें एक रिक्वेस्ट कित्याक हांव जाता ते भाशेन म्हाका हांव मुगेलो काम चालू आसा कोणा कडेन उलोवपाचें कितें करप मागीर चालू आसा. पूण हांव फायनली हांव लास्ट टायम प्रेस घेवन हांवें तुमकां सांगलेलें बाबा जातलें जावपा ना तेवूय हांव सांगपाक शकना. फालचो काय म्हजेर ब्लेम करपाक शकताय ब्लेम येवपाक शकता आनी आतां म्हजेर ब्लेम करताय. हांव कितें इनवॉल्वमेंटू ना MLA तितून रोलू ना सांगपाक म्हटल्यार तरी आसतना MLA इनवॉल्वमेंट करताय. आयज तर आमगे परत हांव सांगता सरपंच जे पंचायत बॉडी आहा तेणें स्पेशल मिटींग घेवन ही रिवोक करपाक इजिली जाता. कोण तांकां आडावपाक शकता. लोक आनी तुमचे बरा कितें बाबा कोर्टांतलें कितें एक्सपेन्स दिता मरे पंचायता मरे इतली पंचायता कडेन पयशे आहा मरे जगोंडे मरे पंचायताक लोकांक फ्री दवराय मरे. Sir, I thought your visitor's purpose because are you trying to convince him to break the fast? हय कितें तो पळय सिनियर सिटीजन तो पांच काय कितें जालें जाल्यार आमकांय प्रॉब्लम आमकांय फेस करपा पडटा. हांव जाणा हो व्हडलो प्रोजेक्ट तोय आमकां लोकांक इफेक्ट जाता तोय आमकां खबर आसा. पूण आयज तो आमचे मदीं ना जाल्यार मागीर आमकां कितें दिसता ऑलरेडी पयलीं जावन येयल्ली आहा न्हू ती इतले व्हडले प्रोजेक्ट येयल्ले आसा आनी तुमकां दिसता मरे तुमी पयलां इतले व्हडले प्रोजेक्ट येयले ते पयले कोणें हाडल्या तूं सांग म्हाका हातून वचून हाडल्या पंचायतान हाडली न्हू सारकें न्हू पंचायतान हाडल्या न्हू हे आज पंचायत सारकें हाडलें इतली व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक शकना आहलो न्हू. ताका लागून पळय ताका एक हांवें लेटर केलां आमचे PDA लेटर केलां आनी पंचायता सगळ्या TCPकूय लेटर केलां जी आमची पयली सद्या हें आसा आमचें कितें PDA आसा ती TCP इन्क्लूड करची म्हणून हांवें ऑलरेडी लेटर बी केल्लें आसा आतां. स्टँड म्हळ्यार एकच हांवें पयलो घेतलो तो स्टँड हें जें पळय रिवोक करा तुमी दिलें तें मागीर हांव फाटीं घेता रिवोक करात. आतां हांवें सराकय तेंच सांगलां तुमी मातसो वयर प्रेशर घाल आनी
जात तितली बेगीन तें रिवर्क करा हांव विदीन 5 मिनटां भितर मागीर फाटीं सरता पूण जितले मेनचे तें जायना तितले मेरेन तूं हांगचो सध्या आता MLA बाबू येयला तुळशी येयला ताका हांवें रिक्वेस्ट केला कित्याक तुळशी BJP आसा सरूय आमगे BJP जॉयंट जाला सॉरी सपोर्ट केला सपोर्ट केला तेन्ना तुमी दोगांयनी तांकां करचें आनी म्हाका हितून तो मोकळो करचो पूण पयलें तें फाटीं घेवपा जाय प्लीज